सद्या सकाळ फुडें मॉर्निंग जाल्लें आसा आनी आतां हुबळी आसा. हुबळी रामकुप्र म्हणटा त्या जाग्यार आसा आनी हांव थंय रावल्लो. अतिथी डिलक्स लॉज म्हणून बोर्ड दिसता थंय. अतिथी डिलक्स लॉज म्हणून दिसता थंय, थिंगा रावल्लो हांव. ओके, थंय हॉटेल आनी रेस्टॉरंट सगळे एकूच इथं सगळे आसा. ओके, वेज नॉन वेज सगळे आसा हिंगा. ओके, हे सायडीच्यान रेस्टॉरंट आसा तेमगेले नॉन वेज, हे सायडीन रेस्टॉरंट आसा तेमगेले 100% वेज. आनी मागीर मोदें लॉज आसा तेमचे अतिथी डिलक्स लॉज म्हणून. ओके, हे रूम बी बेस्ट आसा. केन्ना कर तुमी हुबळी येता आनी मातशें मुखार क्रॉस जाला न्हू रामकोपरो म्हणून त्या जाग्यार एक्झॅक्ट फोनाचें रॉंग आसा पूण समजून घेवचें त्या जाग्यार आसा. तुमी केन्ना बी लिसन येता न्हू तुमी रावचे. रूम बेस्ट आसा. एसी आहा नॉन एसी दोनी आसा रूम आहा तेमचे. ओके, बेस्ट आसा रूम. आनी आतां वयता वेलंकनीक आनी आयज कितली कवर करता तो खबर ना म्हाका पूण आयज न्हू म्हाका बेंगलोर तरी क्रॉस करपाकूच जाय. ओके, हिंगच्यान बेंगलोर न्हू ऑलमोस्ट 400 किलोमिटर आसा आनीक आयज तुमगे टार्गेट आसा क्रॉस करपाची ती 400. ओके, आयज 400 किलोमिटर क्रॉस करतलो आनीक चुया कितली जाता तें पूण ट्राय करतलो 400 प्लस करपाक क्रॉस. म्हणजे हुबळी हांव क्रॉस करून आयज वयतलो आनी हुबळ्यान खूंय रावपाचो ना. ओके, आनी तो हायवे चुई ह्या साम स्ट्रेट हायवे सर बेगीन पावता आनी आतां टायम जाला आसा 8:30 जाल्ले आसा. ओके, हिंगा पळय हांव ब्रेकफास्ट करपाक रावतलो आनी मागीर हांव थिंगच्यान ऑलमोस्ट 9 9:30 म्हळ्यार हिंगच्यान हांव सांज स्ट्रेट भायर सरतलो. आतां मातशें मुखार वचून खंय ब्रेकफास्ट करपाक मेळटा थंय थिंगा रावन पळयता. ओके, आनीक बायक सुद्दां आमगे रेडी जाल्ली आसा. म्हणजे उदक घेतलें आतां मुखार थंय वाटेर फ्रुट्स घेवपाचे. फ्रुट्स म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा. आनीक थंय बॅग रेडी केलें आसा. जॅकेट साम इम्पॉर्टंट सांजच्या टायमार आनीक मॉर्निंग टायमार सॉरी सांजचे इवनिंग 5:30 जाली थंड चड आमचे गोंयचे जी थंड दिले हेजे चड थंड लागता. ओके, सामकें आनीक मॉर्निंग टायमार थंड लागता. तुका जॅकेट जाय जॅकेट ना न्हू जाल्यार कडकडपाक लागता. मॉर्निंग तितलें जायना पूण सांजचे 5:30 जाली 6 जाली कळ्ळें न्हू कडकडपाक लागला. तेका ही जॅकेट जाय पडा. ओके, आनी आतां फूल आतां फ्रेश जाल्लो आसा आतां भायर सरता. हेच आतां भायर सरता. ओके, गाडयेन आतां हायवेची येयला आसा भायर सरता. ओके, आनीक हायवे आसा क्लीन आसा. व्हडली व्हेकल्स आसा. ओके, मेन हायवे. अच्छा बैलगाडाचे हो आसा बैलगाडो. आतां शेतांत घेवन वयता हे सद्या म्हळ्यार वाटेर थंय एक कडेन रावल्लो आसा. आतां बायक मातशें तोंड करपाक ऑलमोस्ट 150 किलोमिटर कवर केले आसा हांवें हिंगा बेंगलोर कितें तें हुबळीच्यान. ओके, हुबळीच्यान मॉर्निंग भायर सरलेलो. काल हांवें स्टे दिल्ली थंय. थिंगच्यान हांव भायर सरलो मॉर्निंग भायर सरलेलो आनी आतां जाल्यार ऑलमोस्ट 12 जाल्ले. आनीक आतां बेंगलोर पावपाक ऑलमोस्ट 250 किलोमिटर जायचें. हिंगा जो सायनबोर्ड चयला न्हू बेंगलोर पावपाक ऑलमोस्ट 250 किलोमिटर जाय म्हाका. आनीक बायक चोवन गेली. ओके, आतां हायवेचेर आसा. ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट 100 किलोमिटर पावून कवर करून हांवें ब्रेकफास्ट केलो आयज सकाळीं. कित्याक हांवें मिस्टेक केली जे काल स्टे केली थिंगाच हांवें ब्रेकफास्ट करपाक जाय आशिल्लो. मातशें मुखार असो कितें मेळटलें जाल्यार कांय ना फूल प्लेन हायवेची म्हणजे हे सायडीन आतां स्लो जाता रे जी शॉप्सां बिल्डिंगां स्लो हिंगा डेवलपमेंट जाता. हिंगा जो हायवे बायपास न्यू न्यू रस्तो जालो न्हू कितें हवो कितें मेळना ताका लागून ती फ्रुट्स आमी कॅरी करपा जाय. ताका लागून मागीर कितें फ्रुट्स आमी कॅरी करपा जाय कित्याक पयस मागीर कितें खावपाक कितें आहा कितें पयस आनी कितें सर्वीस रोडार घेतलो बी जाल्यार कितें न्हू प्रॉब्लम जाता. घेवपा मेळना सर्वीस रोड मदेंच. ओके, कित्याक तो पॅक आसा हे भशेन थंय सर्वीस रोड. आनीक मागीर हो सिंगल रोड मेन हायवे स्मूथ ऑलमोस्ट किलोमिटर कवर 50 किलोमिटर कवर करपा पडटा. ओके, ताका ती सगळी कॅरी करपा जाय उदक आनी मागीर फ्रुट्सां कॅरी करून वचपा जाय. मागीर ऑलमोस्ट 100 किलोमिटर जालो थिंगा मागीर ब्रेकफास्ट केलो आनी आतां हिंगा मातशें रावला मोदीक वाटेर. ओके, आनीक हिंगा आहा बोर्ड आसा एक बेंगलोर ऑलमोस्ट 240 किलोमिटर आसा. बाद जाल्लें हें 12 आतां वाटेर हांव रावता जेवपाक वयतली. बेंगलोर कितल्या पावता तो खबर ना पूण थोडे आतां 12 जाल्ले आसाय. आतां हिंगच्यान मातशें थोडे थंय रावता हांव आनी मागीर हिंगच्यान आतां सोदतलो भायर सरतलो हिंगच्यान. ओके, सद्या आतां जेवण घेतलें आसा. हिंगा ऑलमोस्ट वाटेर खंय रावलो आसा. सगळे सायडीच्यान गाडी जाल्या आसा आनी हिंगा डाबो आसा. ओके, हिंगा डाबा कडेन हांव रावलो आतां जेवण गेलें. जेवण न्हू फर्स्ट टायम चोयता हांव डाबाक म्हाका जेवण बरें लागलां इतलें बरें लागलां फर्स्ट टायम. पेरिया मोठ्या जाग्यार
एक्झॅक्ट हांव नांव सारकें म्हाका पूण हिरिया म्हणटा जाग्यार आतां हांव रावल्लो आसा मागीर सगळे सायडीच्यान आमच्यो ट्रक रावताय ते सगळे ट्रक रावताय ओके आनीक जेवण सामकें बरें जाल्लें ओके मटन बिरयानी घेतिल्ली हांवें आनीक मटन सुका ओके मटन बिरयानी आनी मटन सुका घेतिल्लें हांवें ओके हिंगा डाबा रेस्टॉरंट आसा सामकें बेस्ट आसा जेवण फस्टाक धाबाचें जेवण फस्ट टायम म्हाका लायक जालो फस्ट टायम तेजे बरोबर केन्ना धाबाचें जेवण म्हणटा लायक जावना सगळ्या सोडटालो आनी हांवें घेतिल्लें पयलीं हांवें मटन सुका घेतलें मागीर मटन बिरयानी घेतली हाफ ओके आनीक जेवण म्हाका सामकें बेस्ट लागलेलें हिरिया म्हणटा जाल्यार कोणूय समज पावता जाल्यार तुमी येवपाक शकता एक डाबा आसा ओके हांव विश्वास ही गाडी रावल्या म्हणून गाडी इतल्यो जेवण मेळटलें म्हणून रावल्लो हिंगा ओके जेवण मेळटलें म्हणून जाल्यार हॉटेलांनी चड पडटा जेवण ओके डाबा पयल्या गुगलार सर्च केल्ल्या पयलीं येवपा पयलीं मागीर गुगलार सर्च केलें रेस्टॉरंट खंय आहा आनीक बिरयानी चिकन बिरयानी खंय मेळटली काय म्हणून कळना मागीर डाबार पावलो जाल्यार विचार कितें आतां थांबलो मट्टन आवडलो ओके ओके आनीक रस्ते आतां हे सायडीन वचपाचो हे सायडीच्यान ओके हे सायडीन वचपाचो बेंगलोर ओके आतां हांव भायर सरता हिंगसर जेवलो ओके हायवे सर हेवी व्हेकल्स म्हणून दोन्ही सायडीच्यान आनी म्हजी गाडी हिंगा गाडी सायडीन पार्क केली सायड ती गाडीच्यान म्हणलें आतां भायर सरता हिंगच्यान जेवण घेतलें हांवें ओके 150 किलोमिटर उरलें आसलें बेंगलोर पावपाक आयज कितें करून म्हणजे म्हाका 150 किलोमिटर क्रॉस करपाकूच जाय बेंगलोर ओके हांव आयज क्रॉस करतलो त्या खातीर म्हाका अशें चड किलोमिटर कवर करपाक जाय ओके आयज चोयता कितले किलोमिटर जाता ते बेंगलोर पावलो आसा बेंगलोर आतां ऑलमोस्ट 5 आसा ओके हो सिटी वयता बेंगलोर आनी हांव एखाद्या भायल्या भायर येतलो ओके बायपास आसता जो न्यू हायवे जाला ते वयता आनी हो रस्तो आतां सिटीचो ओके बेंगलोर आतां बेंगलोर पावलो आसा पावलो आसा बेंगलोर बेंगलोर मागीर तो ओल्ड ब्रीज जो न्यू जाला तो मार्केट वचपाक आनी ओल्ड आसले ओके आनी हे सायडीच्यान पळोवपाक जाता ओके हे आसा आतां हांव बेंगलोर सद्या ऑलमोस्ट 400 किलोमिटर कवर केल्ले आहा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता की 390 बीन आसतलें पूण ऑलमोस्ट हांवें 400 किलोमिटर कवर केल्ले आहा मागीर कळटलें म्हाका आनी आतां हांव आनीक 100 किलोमिटर कवर करपाक ट्राय करता खंय पावता चोयता आतां ओके हय सद्या आतां बेंगलोर आसा बेंगलोर सुद्दां सिटी जेन्ना येता न्हू तेन्ना तुका बायकाक बी टो लागता आतां तुगेली बायक आसा न्ही बायकाक टो लागता आनी दुसरे खंयी आसा न्हू तूं टो लागना तुका ओके जेन्ना फक्त तुका बेंगलोर सिटी येता तेन्नाच तुका टो लागता आनी तो टोल जो आसा न्हू तो ऑलमोस्ट 40 ना 50 किलोमिटर आसता म्हणजे आतां हांवें तो टोल पे केल्लो आसा तो ऑलमोस्ट 40 किलोमिटर ओके त्या रेडीच्या भितर आनी तो रस्तो स्मूथ आसता रोड जो आसता न्हू तो स्मूथ आसता आनीक फाटल्यान आसता तो टोल म्हणजे हे टोला आतां हांव आसा ओके हिंगा बेंगलोर टोल जो बेंगलोर मार्केटा भितर टोल लागता मार्केटा भायर बी टोल लागना बेंगलोर न्हू कितलेशे टोल येताय बेंगलोर कितलेशे सिटीन वयता थंय कितले टोल लागताय पूण हेतूच टोल जो आसा न्हू तो सजेबल आसा फक्त बायकाक बाकी सगळे कडेन बायकाक फ्री आसा बाकी व्हेकल जे आसता न्हू 4 व्हिलर ताका टोल लागता सगळे कडेन पूण फक्त 4 व्हिलर जे आसता ते 2 व्हिलर ताका टोल लागना फक्त बेंगलोर लागता सिटी भितर तूं समज वयता न्हू एक्सप्रेस जाल्यार तुका टोल लागता ओके सद्या आतां हांव मरे बेंगलोर इलेक्ट्रीक सिटी म्हणून थिंगा आसा ओके बेंगलोर हिंगा इलेक्ट्रीक सिटी म्हणून न्यू ह्या सिटी आसा हिंगा ओके इलेक्ट्रीक सिटी हिंगा सद्या आतां हांव मरे बेंगलोर इलेक्ट्रीक सिटी म्हणून थिंगा आसा ओके आतां आसा तो बेंगलोर आसा बेंगलोर मोस्टली बसी हें वयता थंय ओके ट्रॅफिक किती जाम जाल्लें आतां आतां सिग्नल पडले आसा सगळे सिग्नल पडना ट्रॅफिक नकळे जाम जाता कळ्ळो आनी बेंगलोर खंयच्या टायमार आसा आनी सांजे सदां ट्रॅफिक जाम आसताच म्हणजे बेंगलोर थिंगा आतां थिंगा मॉल आहा ते लायन सगळे KFC आहा आनी रेमंड्स आहा थंय बाटा आसा आनी कितलेशे मॉल आहा थिंगा ओके आनी मस्त वयतलो म्हळ्यार काम ना
मग गाडी बेगीन पावपाचें ह्याच नांव सुरतलो वयतना मातशें बेगीन वचपाचें वुडलँड थंय गेले हय कितलेशे आसा थंय शोरूम्स हो एक इलेक्ट्रॉनीक शोरूम आसा IDC होम हिंगा एक इलेक्ट्रॉनीक शॉप आसा आनी आसा बेंगलोर खूब जाम आसता बेंगलोरचे भायर सरता रोड ऑलमोस्ट कवर पळयला बेंगलोर सिटीच्या मातशें भितर चल्लो ओके बेंगलोर सिटीचो पयला सगळो सर्वीस रोडान गेल्लो म्हळ्यार बायपास रस्ते गेलो आतां हाफ इतलो बेंगलोर सिटीच गेलो आतां फक्त बेंगलोर सिटींतल्यान गाडी येतलो बेंगलोर सिटी गोल ओडली आसा म्हाका हय सद्या आतां जाल्यार 9:30 जाले आनी आतां हांव सद्या आतां म्हाका 9:30 जाल्ले आसा आनी आतां हांव बेयानापल्ली म्हणटा पावलो ते जाग्यार पावलो आसा तामिळनाडूक ओके आनीक हांव आतां जय रेजिडेन्सी म्हणटा जाग्यार हांवें रूम बूक केल्लो आसा AC नॉन AC ओके हिंगा जय रेजिडेन्सी हिंगा रूम बूक केल्लो आसा ACचो ओके काली AC रूम बूक केलो आनी आयजूय हांवें AC रूम बूक केल्लो आसा आनीक आतां ऑलमोस्ट तामिळनाडू आसा ओके आतां हांव आसा तामिळनाडूक बेयानापल्ली म्हणटा जाग्यार आसा आनी तुमी पळोवंक येता ओके हो मेन हायवे ही मार्केट आसा ते सकयल देंवलो हांव बायपास रस्तो O5 रस्तो आसा तो मेन रस्तो आतां रस्त्या तेगानूच हिंगा आतां रावल्लो आसा रूम बूक केल्लो आसा ओके जे रेजिडेन्सी म्हणटा तुमी रूम बूक केल्लो AC आनी आतां जस्ट पावला आतां जस्ट 9:30 जाल्ले आसा जस्ट 9:30 जाल्ले आसा कित्याक ऑलमोस्ट 9:39 जाली न्हू तेन्ना हांव गाडी चलोवपाक पावूंक जाता कित्याक आमकां थोडी शिवी लागता ताका लागून गाडी चलोवपाक पावूंक जाता आनीक आतां म्हगे बायक स्विंग आसा ही आसा म्हगेली बायक ओके आतां हांव मुखार व्हरून पार्क करपा जाय तेगेलें पार्किंग जें आसा फाटल्यान ओके तेगेलें मुखायल्यान हें ना हँडल्स ना सायडीच्यान आसा आनी फाटल्यान वचूं पडटा फाटल्यान तेगेलें पार्किंग आसा थंयसून पार्क करता तो आनी हांव पावलो आसा बेयानापल्ली म्हणटा जाग्यार तामिळनाडूक ओके ते जाग्यार पावलो आसा आनी तुम्हाला दाखयला आतां हांवें ही एरिया कितें आहा थंय सगळी हे भशेन एरिया आसा आनी ही म्हगेली आसा ती बायक सद्याक म्हणजे बेयानापल्ली म्हणटा जाग्यार पावलो आसा तामिळनाडूक ओके आयज दिसा हांव बेयानापल्ली म्हणटा पावलो आसा आनी ऑलमोस्ट 10 जाल्ले आसा रुमार पावता म्हळ्यार 10 जाले व्हडून भायर पावलो तेन्ना 9:30 जाल्ले आतां सद्या 10 जाले आनी जस्ट पावतना हांवें बॅग धरता म्हळ्यार पयलीं तुमकां अपडेट पयलीं दिया ओके कित्याक मागीर म्हाका फ्रेशान न्हिदपा वचपाक कित्याक आयज हांवें ऑलमोस्ट 528 किलोमिटर कवर केल्ले आसा ताका सामको जाम जाल्लो आसा 528 किलो नॉन स्टॉप चलयला हांवें गाडी नॉन स्टॉप म्हळ्यार कितें तो रावना जाय पूण अशें खूंय भोंवपा म्हळ्यार कितें कितें पळोवपा जाय अशें करून आतां बेंगलोर कितें कितें आसा तिगांचे जाग्याचें कितें कितें आसता थंय तें पळोवपाक खंयच रावलो ना डायरेक्ट नॉन स्टॉप ताका आयज 528 किलोमिटर आयज कवर केल्ले आसा आनी सामकी बाबा झेम पडटा आनी आतां वयता न्हिदपाक कित्याक तो जायना आतां फुल्ल टायर्ड जाल्लो आसा ओके आनीक आतां बेयानापल्ली म्हणटा तामिळनाडूक ओके ते पावलो आसा आनी रूम बूक केल्लो आसा आतां आनी आतां तुमकां मेळटलो फाल्यां ओके तुमी फुल्ल विडियो मात शेअर करचो म्हगेलो आनीक फाल्यां हांव ऑलमोस्ट पावपा जाय तामिळनाडू हिंगा वेलंगिनी पावपा जाय हांव आतां उरला ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमिटर कितलें उरला आतां ओके 3.5 किलोमिटर उरला आसा आयज कितें हांवें ऑलमोस्ट 520 किलोमिटर कवर केल्ले आसा आनी फाल्यां हांव वेलंगिनी पावतलो ओके हे फावटी हांव बेगीन पावता ओके गेल्ले फावट हांव 28 पावलो हे फावट हांव 27 पावता आनी ते जाल्यार रातची पावता दिसता म्हाका म्हळ्यार ऑलमोस्ट 7 तशें करून 6-5 त्या टायमार पावतले दिसता म्हाका ते फाल्यां आयज स्पीड दवरली हांवें ऑलमोस्ट 65 to 75 हितून भितर आशिल्ली आयज फाल्यां तरी ऑलमोस्ट 60 दवरपा जाय स्पीड ओके चड वचप ना कित्याक चड दवरलें जाल्यार प्रॉब्लम जाता ओके कित्याक ती म्हजी स्कुटी बायक नाजाल्यार कदा येताली ओके आनी चड चलपाक मेळटा आतां फाल्यां चलया आमी बाय